फाटल्या आयतारा पणजे धरून तिसवाडीत 22 वरां लायट नाशिल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो। लायटीच्या खात्यान एका बिल्डराक लागून लोकांची वाट लायली म्हूण लोक तिडकल्लो। खातें सांगता ते प्रमाण सगळ्योच गजाली पयलीं दिसल्यो तश्यो नाशिल्ल्यो। वीज खात्यान गोंधळ घालोच आनी नेमकी एक मशिनरी मोडिल्ल्यान सगळो घोळ जालो। तातूंतच डबल शटडावन आशिल्ल्यान पणजेकारांचे आनीक हाल। हे 110 केव्ही लायनी पोंदा महापालिका आनी मंगलम ओमाराचे प्लॉट येतात। महापालिकेन सगळ्यांत पयलीं 110 केव्ही लायनीचे शिफ्टिंग मागिल्लें। लायट उदकाची लायन शिफ्ट करूंक मुख्यमंत्र्यान ऑगस्ट 2013त बसका घेतिल्ली। 3 जुलय 2015 महापालिकेन लायन शिफ्टिंगाक वीज खात्याक अर्ज केल्लो। मंगलमाच्या प्लॉटाच्या मालकान ऑगस्ट 2015त लायन शिफ्टिंगाची मागणी केल्ली। लोकांच्यो हरकती कोर्ट कायदेशीर सोपस्कार जाता म्हळ्यार 2018 उजवाडले। कामाचेर सुमार 6.5 कोटी बिल्डरान मोडले। महापालिकेचे काम फुकटात जालें। आता पळयात गोंधळ कित्याक जालो तो। पणजे आनी तिसवाडीक लायटीची तजवीज खात्यान केल्ली। फोंडेच्यान 30 मेगावॅट, दिवचल आनी पर्वरेच्यान दरेकी 5 मेगावॅट दवरिल्ली। पर्वरे आनी दिवचलची वेवस्था फेल गेली, मात फोंडेची 30 मेगावॅट आशिल्ली। मात पणजे डिव्हिजनान शटडावन घेतिल्ल्यान पणजे आदींच दिसभर लायट नाशिल्ली। ते खातीर फोंडेच्यान लायट घेवन पसून पणजे तिसवाडीचे कांय भाग काळखात उरले। सायटीवेले एक क्रिपिंग मशीन मोडलें आनी मागीर पावस पडिल्ल्यान काम उसरा सोंपलें। क्रिपिंग मशीन गोंयांत मेळनाशिल्ल्यान हाडप शक्य नाशिल्लें। एकाच मशिनाचेर भार पडलो। दुसरें मशीन मोडिल्लें जाल्यार लायट 3 दीस येवपा नाशिल्ली। लोकांनी काम आडयल्ल्यान आनीक वरभराचो कळाव, फांतोडेर काम सोंपलें। ह्या सगळ्या प्रकारांत एकूच गजाल खटकपा सारकी, ती म्हणजे पणजेच्या एडिशनल चीफ इंजिनियरान हे लायन शिफ्टिंगाचें काम कमीत कमी वेळात पावसा पयलीं करचें म्हूण भांगेणीच्या डिव्हिजनाक 28 मायाक सांगिल्लें आनी 6 दिसां उपरांत म्हणजे 2 जूनाक तें काम सुरू जालें। इतली घाई कित्याक केली हाची जाप मेळना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।